सर्वेश्वरा होईत बापासर पदवेदार आणि ससनाच्या देवा आम्ही तुका सत्पोटून प्रार्थिताव तुझ्या साखरा पावलीनं स्वात्मो या संसारांतलो तुझे सरशी येऊन तुवें फरमायले तिका उजवाडाचो आणि शांती समाधानाचो जागो फावो कर मरणाची दारां ती सुरक्षीत उठून वचो आणि भक्तांच्या निवासान आणि अब्रामाक आणि ताच्या संततीक बसयलेल्या बाकी प्रकाशान ती आसो तिच्यात म्या कसले नष्ट जायना जाव म्हाका व्हरतो तो पुनर्जीवनपणाचो आणि इनाम दिवचो ती सूट येताना तिका तुझ्या भक्ता बराबर पुनर्जीवन कर तुझ्या अपराध आणि पापका बोगोस आणि ती तुझे सगळ्या मार जिवीत आणि ससनाचे राज सोडून क्रिस्ता आमच्या सम्यावर होईल बेसनापासून आम्ही आता प्रार्थूया तुझ्या नावावरवी तुझे सगळ्या तुझ्या ज्ञान कर तसेच भाव बहिणी कर आणि देवस्मेस मोकाच्या कर त्या शून्याच्या पुनर्जीवनपणाच्या सतावरवी आणि उज्ज्वल फावो जाऊन मागया प्रार्थूया कापूल तिच्या बापा आणि सर्व उज्ज्वलेच्या देवा ससनी मोगान आमची जतन करताय आणि मोगनाचो काळो करून जिविताच्या उजवाडान बदलताय तुका सुस्कार केल्या तुझ्या साखराचे तुझी तीस घाल म्हणून आम्ही करते तुझे प्रार्थना सर्वेस्वराचा तो आमचो आसरो आणि बळ आणि दुखाच्या काळोख आणि वेळा पाताव तुझ्या मुखाबळाच्या उजवाडाक आणि शांतीक आमकां उबार तुझ्या पुतान आमच्या सुम्यान आपूण मरून आमच्या मोगनाचो नाश केलो आणि पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें आम्ही ताचे सरशी दावाशी कर आणि आम्ही नाशी जिविता उपरांत आमच्या दोळ्यांत ती सर्व दुखां पुसून वेतली ताई आमच्या भाव बहिणी कडेन आमकां एकवटाय
क्रिस्ता आमच्या सोन्या वरवीं असो विश्व बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमीन. देवा म्हज्या कुमतेचे महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र बाकी मडके करके नितीव विश्वासी गौरी क्रिस्ता मेटा
वरचे तुम्ही सुटलेला पैनाई आणि सर्दीराचा तुम्ही जावा क्रिस्ता मोगा एक येऊन फ्रांसिस आणि वो समर्पणम का प्रेरित मिळतेला व्यक्ती सरकी साधेंते परस्पर म्हज्या जिवाचो अस्त्र कोणाकडे देव जाय परस्पर म्हज्या जिवाचो अस्त्र कोणा मुखार हांवें तरतरूंक जाय कित्याक आपल्या घरांतलो म्हाका आसरो दिता आपल्या तांबडा विशय म्हाका लिपयता करपाचेर म्हाका उखलून धरता महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या सर्वेस्वर म्हज्या जिवाचो आसरो म्हजो आत्मो ताच्या उतरांचेर विश्वास दवरता गुणेतां सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता जमया आयक म्हजो ताळो म्हज्या विनवण्या आदाराक तुजे कान दिवनी सर्वेस्पराचेर हांव विश्वास दवरता म्हजो आत्मो ताच्या उतराचेर विश्वास दवरता म्हज्या काशीक आवडलेला कार्याकर्ता चड म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक आशेता म्हज्या काशीक आवडलेल्या कार्याकर्ता चड म्हज्या सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर महिमा बाबा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या म्हजो आत्मो ताच्या उतराचेर विश्वास दवरता इतल्या सुमार दनपार जावन पावलेलो आनी दनपाराची 3 वरां पर्यंत सूर्याक तापण पडले आनी सगळ्या गांवांत काळोख पडलो देवळाचो पडतो 2 वाटे जावन पाळलो तेन्ना जेजून वट्यान बोब मार म्हळें बापा म्हजो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिता आनी इतलें म्हणून ताणें प्राण केलो घडलेलें तें पळोवन छत्रपती देवाक भोवराक घेवन म्हणालो निजायती हो मनीस एक इराक काडली ही दिश्ट देखून जमा जाल्लो लोक घडलेलें तें पळोवन आपली अती पडोवन घरा फाटी गेलो जेजूचे वळखीचे समेस्त आनी गलिल्या रावन ताचो फाटलो करून आयिल्ल्यो स्त्रियो वयसी उबे रावन हे संगती पळोवन आसल्यो देवाचे वकानी क्रिस्ता आपण शांत सगळ्याचे जीव तुम्हाला समजावून तांणी ते खातीर वावरूंक आसा ते खातीर समाधान मुखांतर एकवटाच्यो आनी बांदावपणाच्यो वाटो तुमी सोदून दिवच्यो त्या कामांत हर एका व्यक्तीचे आसच्या दैवीक सत्वाचें आनी सगळे बदलून सत्या भक्षणांचे मोगाचे सत्तीचे अकारणताचें दवरली जिवानांचे हर एका परिस्थितीन पुढच्या संतोषाची दुसरा नसून हेरांच्या जिवानान संतोष आनी भरोसोची हरवली बळीन मरणाचो खरो अर्थ दिता आनी तो क्रिस्ताच्या जिवांपणान निसरून गेला आसता शेवटी बापाक रूप दर्याचो शांतपणे तयार जावली आपल्या जिवितांत सान फ्रांसीस असिसान दरेक वस्तूक भाव आनी भयण म्हूण आपयली मरण येतना तो उद्गारून म्हणटा की भयणी मरणा तुका हांव राखून आसा तूं आयल्यार म्हाका सगळीचो दात उक्तो जातलो तूं येनाय तर हांव संवसारांत सुटतलो कशें जिणेंत तशें मरण जिणेंत आमी केल्ली तयाराय आमच्या मरणाक शेवटाक पावता जेजून हे संवसारी ताच्या बापाची खुशी केली बापाची खुशी केली आमी कोणूय नाश जायनाशे बगार सोमेस त्याने सासणीक जिवीत जोडीचे जेजू पातक्यांक उठशिता पोटकारांक नितळ
कुशीत असलेल्या स्वरात सर्गींचे रास बसयता. सान फ्रान्सिस असिसान क्रिस्ताच्या उर्साचे गाय आपले उडीत घेतले. दुसरो क्रिस्त जालो. क्रिस्ताचो आरसो जावं पावलो. सेक्युलर फ्रांसिस्कान परदेसो सांदो आपल्या जिवितांत हांव आतां जियेता तो हांव बगात क्रिस्त मोदेतेन जियेता म्हणल्या जावं पावलाच्या उतराक म्हणे जियेता. आपल्या मरणान जियेल्यारी मेल्यारी आमी सुम्याची सर म्हणल्या बावळटान आपलो आत्मो सुम्याक समर्पिता. सान फ्रांसिस असिसान आपल्या मरणा वेळार जेजूच्या निमाण्या जेवणाचे वासाक वाचले. व्हडल्या तळान हांव सोरेस्पराक उलो मत्ता म्हणलें कीर्तन आपल्या भावाकरणाक गावंक लायलें. उंडो मोडून ताच्या भावांक दिलो. वेसणेच्या गिता सगळे सोरेस्परा देवाची स्तुती गायत आपलो आत्मो देवाचे हातीन उपसयता. आमी फ्रांसिस्कान भाव भयणी आमच्या घडणाऱ्याच्या जिविता तशें मरणान प्रेरीत जाली. ह्या सस्पेरितान आमचो आत्मो देवाक जिवंत देवाक समर्पिता. आमची प्रार्थना जावं बापा आमचे मागणे सर्गींच्या बापा तुज्या पुताच्या खुर्सा मुखांत जिवानपणाचें दायज आमकां फावो केल्ल्याक हे शासनीक जिवीत सर आमच्या सेक्युलर फ्रांसिस्कान वर्दीच्या संध्यांक फावो कर म्हणून मागता. बापा आमच्या वर्दीचो सदो बहीण मरना सगळे एकवटांत ह्या सद्याची सर पथकांतून बक्षी सगळीच्या निवासांत ससनीक जिवीत दायजांनी आमच्या सद्याक फावो जावं म्हणून मी मागता. आमच्या सणाच्या मरणावरती तुगे सुद्दां तुजे मजत मागता. त्या कुटुंबाक तूं तो सर्व सादो जो भक्ती कर. खंयच्याय रितीन कितें पडा असेल त्या कुटुंबाक समान वर देवाचे सर्गीचे राज आमच्या मध्ये ये म्हणून आशेन जेजून शिकलेले मागणे आमच्या बापा म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुझी खुशी सगळ्या जगात तशीच संसारांत जावं. आमचो दिसपडटो त्रास वाचून काढी आनी आमचे सुकळ्या मस्तिता तशें आमची भक्तां मोगोस आनी आमकां ताळणी पळोवंक नाका पूण मेळटा आमकां निवार. सरेस्पुरा देवा तूं भगवंताची महिमा आणि नीतिमत्ताचे जिवीत तुझ्या पुतान आपूण मोरान जिवन पुनर्जिवंत जावन आमची सोडवण केली. तुजो सेवाक आसिसाच्या सान फ्रांसिसान तुझ्या पुताचे रुपणे आपणाचेर घेवन भयणी मरणा मुखांत्र जिविताचो निस्तेर आमकां उक्तापे केलो. देवादीन पावलीन आमची भयण सस्तीक जिविताचे दाट उक्ते कर. सेक्युलर फ्रांसीस वर्दीच्या संध्यांनी जिविताचो संपूर्ण संतोष आनी फुडल्या जिविताचो परजड हे निस्तेर नियाळून आमचे जिवीत मरणाक सदांच आयते आसचे आनी पुनर्जीवनपणाच्या बरोवशान भरलेले कर. हे प्रार्थना आमी करता पुनर्जीवन क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफात. आमीन. ओंकार मुरी प्रार्थना हे आमची माय तेका कुटुंबांक बाबाचे जनाय तुका आदिच्या ओंकार मुरी राणी म्हणल्या नावाका मान कर. तुझ्या पांय सापड केले गाडी तुझ्या मुखार येता जसे सामुळीका आपल्या धर्माच्या मागण्या हवी तिच्या गोष्टीच्या परिवर्तना कारण झाले तसे म्हणून घे आणि सोमेशाने आमच्या मागण्या निराशान सांभाळून तुझे मुक्तीपणाचा देवाचे आशीर्वाद आमकां सोडून दिवं. समाधाना खातीर मागणी सोम्या म्हाका कैसर देश आसा थंयसर मोग कैसर दुपण आसा थंयसर संवसारान कैसर दुबाव आसा थंयसर पवळ कैसर निराश आसा थंयसर भरोसो कैसर काळोख आसा थंयसर कैसर गजर आसा थंयसर सद्द सवय मोपेसो कर. हे देवी मित्री म्हाका तुजो मेळूंक जाय म्हणून अपेक्षा करचे चड घरांत हांवें जायचें घरांनी म्हाका समजूंक जाय म्हणून अपेक्षा करचे चड घरांत हांवें समजूंचें घरांनी म्हजो मोग करूंक जाय म्हणून अपेक्षा करचे चड
대란사회 먹거리에서 존재해서 기대하 우리나라의 기타 목실량나의 모산의 절다 매일남의 석자진이 알마다 아멘. 자 프랑스파 버저리네 겐드라 도저울 발판다 아세글라서 사라 덜벌 calto Francis Gresa Sarga Sarda 덜벌 calto Francis Gresa Sarga Sarda Sarsamo Koro Magnace Moniza Baba Magamje Paso Sargamo Korzoro Dorbor Calco Francis Gresa Sarga Sarda Dorbor Calco Francis Gresa Sarga Sarda बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र Samtana Dev Maka Apaitana Rao Jesus Tu mujhe sangi Aik Maka Rak Maka Son ki dins khali naka Hat dharun Bhor Maka तुझे घरी हात मोसो घर तुझं थै रांगतो माका भर अस्कथा पातकी हा खै वचो ना माका कोण दुसरो When my way groweth clear, precious Lord, linger near. When my light is almost gone, hear my cry, hear my call, hold my hand lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me on. Precious Lord, take my hand, lead me on. Let me stand. I am tired, I'm weak, I'm worn. Through the storm
Islam taci sergi Hagitle sobil mandir tuje Yesomya terbarauja. Bapaच्या आणि पुताच्या आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. क्रिस्तताई मोगाच्या भाव बहिणीनो, देवादीन पावलीन डिसोजाच्या आत्म्याक शांती मागोन या मरणाच्या रितींत तशेंच जेजूच्या या बलिदानाच्या जेवणांत आमी वांटेली जाता. मगेवन हप्तो आमी आराम करताना जेजूच्या जिणयेची अखरेची घडिता आमकां जिवीत दिता ती घडिता आमी नियाळता म्हणून पवित्र मिसाची वाचपां आनी मागणी आमकां उडासा काडटात. आनी आमी आमच्या मलगड्यांनी आनी पवित्र सभेच्या संप्रदायीक शिकोवणेंत उडास करच्या प्रमाणे निमाण्यो 4 वस्तू मौन जडती एमकोंड वा सर्ग आमकां सुमेस्तांक सर्ग लाभच्या खातीर जेजूचो आपुणूंचो तो मनशा सैमात आयलो आनी देव सैमा वरवीं कितें असाध्य म्हूण नासलें तें आपल्या मनशा सैमान आमचे खातीर मरोन ताणें बापाक आमचे खातीर फारीकपण तशें भेटोवन दिलें आनी देव सैमान आमकां कितें असाध्य आसलें ताच्या त्या जिवितांत ताणें आमकां वांटेली केलें. हो पास्काचो गोटो, हो पास्काचो मिस्तेर आमी खरेपणी वळखून तो जियोंक येंत पवित्र मिसाचें बलिदान आमकां आदार. देवादीन आमच्या भयणींनी ह्यास सक्रामेंतांत आवन ह्यास जेजूच्या बलिदानाच्या जेवणांत आवन पोशीत ती जाल्ली. आतां तसो काकुळदार मुन्सुबीदार तिका सर्गीं जेवणाक बसोवन दी आनी आपल्या क्रिस्ती जिविताचे इनाम तिका फावो करूं दी म्हणून आमी मागया. प्रार्थुया. देवा, आमच्या बापा तुज्या गोपान पातक्यांक मेळटा काकुळतीचो सागोर आनी भाग्यवंतांक सुखाचो समदीर. पावलीन आमच्या भयणीची कूड आज आमी भावपणाच्या मोगान मातयेक लायता. तर ह्या विनाशी जिविताच्या बांदपा संती तिका सोडून तुज्या विंचलेल्या सांगाती ससनाच्या सुखांत वांटो दी आनी पुनर्जिवनपणाच्या दिसा कुडी आत्म्या सयत तुका रूप भोगूंक पावय. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. सा पावलान रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें बसाप. भाव भयणीनो, आमच्या मदलो कोणी आपल्या खातीर म्हूण जियेना वा आपल्या खातीर म्हूण मरना. आमी जियेता जाल्यार ते सोम्या खातीर, आमी मरता जाल्यार तेय सोम्या खातीर. कित्याक जिवंत आसलेलो आनी मेल्लेलो आपूण सोमी जायजे म्हूण ख्रिस्त मेलो आनी जिवंत उठलो. आमकां सोमेस्तांक देवाची निती उजरी मुखार जडतेक रावूंक आसतलें. पवित्र पुस्तक बरोवन आसा, अशें म्हणटा सर्वेस्पर, हांव जिवन देव, हर एकलो म्हजे उजरी दिंब्यांनी सरपडटलो आनी हर एकलो आपलें ताळो उबोवन देवाक वाखाणटलो. तर आमी हर एकल्यांनी देवाक आपआपलें लेख दिवंक आसा. देवाचें उतार हें.
सर्वेस्पर मोजो उस्वान तूच मोजो तारो सर्वेस्पर मोजो उस्वान तूच मोजो तारो सर्वेस्पर मोजो उस्वान तोच मोजो तारो कोणाक हांवें भीम जाय सर्वेस्पर म्हज्या जिविताचो आधार कोणाक हांवें कांपोंक जाय सर्वेस्पर म्हजो उस्वान तोच म्हजो तारो एक उपकार सर्वेस्परा लागीं हांवें मागला आतांय तीच म्हजी आशा सगळ्या म्हज्या जिवितान सर्वेस्पराचे घरी हांवें बिडार करूं सर्वेस्पराचे सुवादीक म्हूण साकूं ताच्या मंदिरान ताची खुशी हांवें समजून घे सर्वेस्पर म्हजो उस्वान तोच म्हजो तारो सर्वेस्पर म्हजो उस्वान तोच म्हजो तारो महिमानी वाकणी तुका म्हाका धाडलेल्या बाबाची खुशी म्हाका ताणें दिल्ले हांवें उगडायना पुर्णिमान्या दिसा हांवें ते उठोंक जाय महिमानी वाकणी तुका सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसुमिया जेजूक पळोवन मार्तान म्हळें सुमया तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो पूण आतां जाल्यारय देवा लागचें तुवें मागलेलें सगळें देव तुका दितलो म्हूण हांव जाणा जेजून तिका म्हळें तुजो भाव जिवंत उरतलो मार्ता म्हणाली तो निमाण्या दिसा पुनर्जिवनपणा वेळार जिवंत उरतलो म्हूण हांव जाणा जेजून तिका सांगलें हांवूच पुनर्जिवंतपण आनी जीव जो कोण म्हाका सतमंता तो मरत जाल्यारय जियेतलो जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सतमंता तो ससनाक मरासो ना हें तूं सतमंताय तिणें जाप दिली वय सुमिया संवसारांत येवचो आसलो तो क्रिस्त देवाचो पूत तुंस म्हणून हांव सतमंतां देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता वैसम्या संवसारांत आसलो तो क्रिस्त जिवन देवाचो पूत तुंस म्हणून हांव सतमानता क्रिस्ताताई मोगाच्या भाव भयणीनो मिसाच्या सुरवेक हांवें सांगल्या प्रमाणे ह्या पवित्र हप्त्यांत ह्या भाग्यवंत हप्त्यांत जेजूच्या जिविताची आमकां सोडवण दिता ती घडितां आमी प्रत्येक तरान नियाळटा आनी ताच्या भक्तीबरीत आचरणाद्वारे आमीच पास्काच्या मिस्तेरांत वांटेली जायजय म्हणलें नव्यान आमकांच आमी उडासाक हाडटा आनी तोच उडास आमच्या
सोडवणेक आमकां आनीकी आयती करता. आयच्या सकाळींच्या वांजेलांती मिसाच्या आयच्या दिसाच्या वांजेलांती तुमी मिसाक आयिल्ल्यात तर ह्या संजेर जेजूची सुवार्ता ती वाचून वांजेल वाचतात तर सडावत घरांनी वाचतात. थंयसर लाजराच्या मरियेच्या आनी मार्ताच्या घरा पास्कांच्या 6 दिसां पयले थंयसर जेजू गेल्लो आनी थंयसर मरियेन आपोट्टो जटमांसी सुगंध तेलान सोम्याचे पांय माकले आनी उपरांत जुदास थंयसर कित्याक वो विबाड म्हणटाना तें आसोनी म्हज्या निकेपाक तें उपकारतलें म्हणून जेजून आपल्या त्या कश्टा मरणा विशांत आपणाक येदोळूच कळीत आसा त्या विशांत उल्लेख केल्लो. आनी हाच्या वांजेलांती मार्ता मरिया आनी लाजराचो उल्लेख आसा ते आमी आयकले. लाजराक जिवंत केल्लें एक घडीत मात्र न्हय, जेजून जायरासाच्या दुवेक आनी नाईन गांवच्या विधवेच्या त्या पुताक जिवंत केल्ल्या विशांत आनी आमकां हाचे विशांत सडीत समजोनी आसले सांगतात. थंयसर जायरासाची धूव मरोन थोडो वेळ जातानच जेजून तिका जिवंत केली. ती मरोंक ना, ती न्हिदल्या. कित्याक म्हळ्यार थंयसर जेजूक सांगून धाडलेल्यानी उपरांत सांगलें ती आतां सरली आनी कित्याक मेस्त्रीक दोसचें. त्या दाळा जायरसाक जेजू सांगता तूं कांय भिये नाका, तुवें सत मानल्यार पुरो. आनी मरोन थोड्या थोड्या दिसां भितर, एक दिसा भितर या त्या संजे भितर दुसऱ्या दनपारां भितर तिका जिवंत केल्लें घडीत आमी समजाता. दुसरें घडीत नाईन गांवच्या त्या विधवेच्या पुताक जेजून जिवंत केल्लें. थंयसर सगळ्यो विधी संपोवन ताका मातयेक पावूंक म्हणून व्हरताना थंयसर तुंबाक जेजून हात लायिल्लो आनी थंयसर तो तरणाटो उठोवन थंयसर ताका आपल्या आवयच्या म्हणजे त्या विधवेच्या हातांत जेजू दिता. अशें थंयसर ताका जीव पाटी मेळ्ळो. तिसरें घडीत लाजराक जिवंत केल्लें. तो मरोन 4 दीस जाले म्हणून ताची भयण जेजूक सांगता आतां ताका गाण पडल्या आसतली. आतां 4 दीस जाले म्हणून सांजू हांव कित्याक निर्दिश्ट रितीन सांगता म्हळ्यार तांच्या मदें एक सामान्य एक चिंता पासरलें. मरण पावतच ताचो आत्मो तेणेंच आशार पाशार जावन आसता, तो तक्षान ताका सोडून वचना. जायरासाच्या दुवेक तक्षान इल्ल्या वेळा भितर जर तर जेजून जिवंत केली आनी मातयेक पावचें म्हळ्यार बोशा आदल्या संप्रदाया प्रमाणे लगभग 24 वरां भितर, मुखल्या 24 वरां भितर आतांच्या बरी मॉर्ग नातल्या वेळार आईस आनी हेर सवलत्यो नातल्या वेळार आमच्या सडावत मालगड्यांक एक 24 वरां भितर मुखल्या संजे भितर तांकां मातयेक पायताले. म्हळ्यार खंडीत जावन 1 दीस जालो आनी तांची पातयेनी कांय 3 दिसां भितर 3 दिसां म्हणसर तो आत्मो तेणेंच आसा. आनी तिसऱ्यान 4थो दीस जावन लाजरात फोंडांत कांय कुसोंक सुरू जाल्या उपरांती जेजून ताका जिवंत केल्लें घडीत. आनी थंयसर सांजुवांव ताच्या इश्टा लाजरा विशांत बरयतना तो कठीण पिडेंत आसा म्हणटाना जेजू तक्षण वचना. देवाची महिमा कळीत जावच्या खातीर तो आनीकी 2 दीस फाटीस रावलो म्हणून सांजुवांव बरयता. आनी तिनी घडितां जेजूक मरणाचेर पदवी आसा. तांच्या चिंतपाच्या की चडीत 3 दीस मसर जाल्यार कांय सामान्य वण्णी म्हूण चिंतच्या की ताच्या की सर्तीक वेळा उपरांती जेजूक
मरणाचेर पदवी आसा आनी तिनी घडिता त्या मनशाक संवसारी जिविताक पाटी हाडल्या विशान आतां ताका आमी इंग्लिशान रिससिटेशन म्हणटा नॉट रेजोरेक्शन बट रिससिटेशन ह्या संवसाराच्या जिविताक तांकां पाटी हाडले आनी त्या द्वारे जिवाचेर तशें मरणाचेर आपणाक अधिकार आसा म्हणून जेजून तांकां स्पश्ट केलें आनी ताच्या मरण आनी पुनर्जीवनपणाच्या पास्काच्या गुठा द्वारे खाली ह्या संवसारांतलें जिवीत न्हय बगार सस्नाचें जिवीत तांकां मेळटलें म्हणून आमकां ह्या फेस्ता वेळार प्रत्येक जावन ह्या भगवंत हप्त्यांत परत आनी परत उल्लेख आयकूंक मेळटा देखून आयच्या ऑफिस ऑफ रिडींग म्हळ्यार पवित्र सभेच्या मागण्यांत थंयसर सांत आगोस्तीन ह्या पास्काच्या गुटा विशयांत नियाळ दिवन म्हणटा की तें देवाक करूंक असाध्य जाल्लें देवान मरोवंक साध्य ना देव म्हळ्यार अमर आमच्या मोगा खातीर आनी आमी कितेंच करूंक सकनातल्या वेळार आपुणूच मनशा सैम घेवन कितें मनशाक लक्ती जाल्लें मरण कश्ट हें पुरा मनशाक लक्ती जाल्लें तें मनशान ताचें फारीकपण दिजय आसलें कित्याक म्हळ्यार जाणवायचो ग्रंथ सांगच्या प्रमाणे देवान मनशाक मरोवंक रचल्लें न्हय ताणें जियेजय म्हूण रचल्लें आनी जियोच्या हर एका जिवींत जडान जावंक पुरो मनजातीक जावंक पुरो मनशाक जावंक पुरो जीव उत्पन्न करची सकत ताणें दिली 6 सृश्टीकर्त ताणें केलें पूण पातका वरवीं मनशान हें जिवीत होगडायलें आनी तें होगडायल्लें देवान आपल्या सासणीक सोडवणेच्या योजना प्रमाणे सांत आगोस्तीन विवर्सिता देवूस मनीस जावन मनशाक ह्या ताच्या बांदपासांतलें आनी सस्नाच्या मरणांतलें सोडयता आनी देव जावन कितें ताचें कॅरेक्टरिस्टिक्स या ताची लक्षणां ताचो स्वभाव आसुल्लो सस्नाचें जिवीत मनशाक तो दिता देखून आयच्या त्या पयल्या वचपांत सांत पावलो विवर्सिता जिव्यांचोय मेल्ल्यांचोय आपूण धनी जाय म्हणल्या खातीर जेजू आपूण मेलो आनी पुनर्जीवन जावन तो जिवाचो आनी मरणाचो धनी म्हणून ताणें आमकां उगडापण दिलें आज देवा दिन आमच्या भयणीची मरणाची रीत आमी करतना आमी उडास दवरूंक जाय ह्या संवसारांत आमकां हर एकल्याक मरोवंक आसा कित्याक म्हळ्यार आमी हर एकलीं सैमाच्या पातकांतच जल्माल्या पूण आमकां मरच्या खातीर देवान रचल्लें न्हय बगार ताच्या सांगाता सस्नाक जियोवच्या खातीर ताणें आमकां रचल्लें देखून पवित्र स्नानाद्वारी कुरपेच्या त्या वावरांत आनी कुरपेच्या मेटांनी आमी फुडें सरता आनी त्याच पवित्र स्नानाच्या सक्रामेंताद्वारी आमकां लाभलोलो पुनर्जीवनपणाचो बरवोसो तो आमी आमच्या हेर संस्काराच्या मजतेन सस्नाच्या इनामाक आमी पावो पर्यंत आमी क्रिस्ती सदानांत तो फळां बरीत करूंक दिसपट ते वावुरता ह्या वावरांत ह्या सदानांत खंडीत जावन आमी सलवता कित्याक म्हळ्यार आमी अस्कत देखून आज आमी ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानाच्या कृपेन तो सुदेव ह्या आमच्या भयणीक सर्गी जेवणाक बसोवन दी आनी तिच्या क्रिस्ती जिणयेचें इनाम तिका फावो करून दी आनी जें कितें उणेंपण आसा आपल्या काकोळटीन बोगसून आनी आपल्या काकोळटीन तिका भक्तांच्या परिवारांत संपूर्ण करून दी म्हणून आमी मागया आमेन.
Page number 122, C37. आमचे मोकाळ बापा खाणीक सावून तुका दिता मानून तुगे दयाळ बापा घाल तू तांचे तुझे बेसा इतेच ना आमचे संसारा आसा जगीते तुवेच दिले भेटयता आमकां ह्या बलिदाना तुवें दिल्ल्या सगळ्या देण्या सोवे. म्हज्या भाव भयणीन म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें बलिदान जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आनी आमच्या त्या पयसवेच्या आदाराक सर्वेच मानून घे. दयाळ बापा, आज आमी मातयेक लायता ते आमच्या भयणी पावलिना पासून हो फरीकपणाचो यज्ञ आमी तुका भेटयता. तिच्या आत्म्यान कसलेंय पातकाचें खत उरलां जाल्यार दयाळपणी तें धुवन काड आनी तुजें सुख भोगूंक तिका व्हर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर उखाळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या हुकुमान आमी जल्मात हांव तुज्या खुशे प्रमाणे आमचें जिवीत चलता. शिकीन ज्या धुळींतली आमकां काडल्यान त्या धुळी मातयेक परतून वेता तेन्ना तुज्या हुकुमान पातकाच्या गुलामपणांतली आमी सोडता आनी तुज्या पुताच्या मरणान सोडयलेल्या आमकां ताच्या पुनर्जिविताच्या महिमेक पावोवच्याक तुज्या उतरान तूं जिवंत करताय. देखून देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या महिमावान उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शेसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शेसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हंतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स.
नव्या आनी सासणीक खराराचें हें रगात पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासून तें वारोवतेलें हे म्हज्या उडासाक करात. बोट तसो गोठ परगटुया. तुझ्या कुसानी पुनर्जीवन कोणावरवी तुवे आमकां सोडयलाय सोमिया. संसाराच्या सोडवंदारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुजे साकरनी पावलिनाची काकळूत कर. तिका ह्या संवसारांतली आयच्या दिसा तुवें आपोवन व्हेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर ती मेली तशीच ताचे बराबर ती पुनर्जिवंत जावं. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इस्तेगातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची मे सांगाती बागेवन झुजे तिचो पती बागेवन दंडोत आनी सर काळे तुका मनवाल्यान ते सगळ्या भक्त बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवंदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सगळेच्या तुझे नाव होईत जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या मुक्षितांव तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्ताय आमकां दी. सर्गींचे बागणी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. समिया जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवटाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दी. देवाची शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती.
ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सर्व सुभागी म्हजे भितर येवचे म्हाका फावो ना म्हणजे उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. Page number 177, D58. प्रार्थुया. सर पदवेदारा देवायच्या दिसा पावलेन डिसोजा आमची बहीण ह्या संवसाराक अंतरून गेली.
आमी आतां भेटयल्ल्या जेजूच्या बलिदाना वरवीं तिका सर पातकांतली निवारून नितळ कर आनी पुनर्जिवनपणाचो संतोश सस्नाक भोगूंक व्हर. उपकार आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवें. थोडो वेळ बसात. मेल्विन डिसोजा कुटुंबांत सोसो उडासाची थोडी उतरां आतां आमचे कडेन उलयतलो. खंयच्या दिसा हांव मरण पावतालो आनी म्हज्या मोगाच्या आदेवस म्हणटालो, केन्ना हांव देवाक वचून मेळटालो तें हांव नेना. मोगाचें न्हू, भगवंत हप्त्यांत आमी आसा. आमच्या खातीर मरून जिवन जगलो सोमी. ताच्या जिवनपणांत आमकां ताणें जिवनपणाचो बरवसो दिला. तोच बरवसो आमच्या भवार्थ्याची बुन्याद जावन आसा. ह्याच जिवनपणाच्या बरोवसून जेल्ली आमची भयण पावलीन डिसोजा काल तिजे संवसारी प्रयण आखेर केला. मनशा जिवीत एक पुस्तक, तातूंत जनन म्हणलें अध्याय तर पयलो अध्याय तर मरण म्हणलें निमाणें. पावलीन डिसोजाच्या ह्या जिणेच्या काणयेची मोटवी जळेक सांगची तर करकोळच्या आत्तूर फिरगजींतल्या देवादीन श्रीमान झेवियर आनी बेबियान मेंडोसाच्या 6 जाणां पुतां आनी 13 जाणां धुवां पैकी निमाणी जावन जुनाची 6 तारीख 1950 आनी 6व्या वर्सा ती जल्मली. निमाणी जाल्ल्यान आवय बापायची आनी भावंडांच्या भरपूर मोगान ती वाडली. तिजें शिकप आत्तूरच्या इगर्जी इस्कॉलांत आनी दुसऱ्या इस्कॉलांनी संपवन जातच नर्सिंग तरबेती जोडल्या उपरांत तिच्या व्हड भाऊ देवादीन थॉमस मेंडोसाच्या आदारान 1970 आनी 6 इसवेंत नर्स जावन कतारच्या अहमद हॉस्पिटलांत तिणें वावर प्रारंभ केलो. ऑगस्टाचे 8 तारीख 1970 आनी 9 इसवेंत सुरतकल फिरगजीच्या सिंप्रियान डिसोजा लागीं हिजें लग्न जालें. तांच्या काजारी जिवितांत विजय तांकां फळ जावन लाभलो. आतां तो सोनिया संगी लग्न जावन क्लेरिसा आनी सियान्ना ह्या दोगां भुरग्यां सांगाता दोहा कतारांत आपलें जिवीत सरोन आसा. कतारांत आपली 13 वर्सांची नर्सिंग सेवा संपवन 1991 इसवेंत ती पाटीं गांवाक येवन पयलें कारकोळांत आनी ताच्या उपरांत सुरतकलांत आपल्या पुता संगी वस्ती करता. ती गल्फांत आसतना कुटुंबाच्या साबारांक परगांवांत कामां लागून तांच्या कुटुंबाक ती व्हड आदार जाल्ली. देवस्पणान भरलें तिजें जिवीत इगर्जीन बुकल्या बांकार बसून व्हडल्यान कंतारां आनी मागणी म्हणून मिसा ती क्रियाळ रितीन बागयताली आनी देवान तिका साबारपटी अनवारांनी राखून व्हेलां. खुशाली स्वभावाची ती जिणी पोकाणां उलोवन दुसऱ्यांक आसूंचें म्हळ्यार तिका बारीस खोशी. कुटुंबाच्या कार्यांनी ती ना जाल्यार कार्य चिक्के चप्पेशें बगतालें. फाटल्या थोड्या तेंपां तावन भलायकेंत अस्वस्थ जाल्ल्या तिका पुतान आनी कुटुंबाच्यांनी भलायकेंत बरें करूंक प्रयत्न केलें जाल्यार तें सुफळ जावना. अशें तिणें आपल्या 11सो अध्याय मरण म्हणल्या पानां तावन देवा थंय पुनर्जीवनच्या कुशीन सस्नीक जिवीत सोडूंक तिणें प्रारंभ केलें. आतां तिजी जिणी तिणें केल्लीं बरीं कामां आनी चलिल्ली जिणयेची वाट उडास मात्र. तिच्या जिवितांत मनशा सैमान आसकतायेन खंयचीय
केल्लो कसलोय सुखी आसती जाल्यार देव तिका ताज्या काकुळतीन बक्षून दी म्हूण मागया. आनी आमी सर्व म्हणया, ससनाचो विशय दी तिका येसुम्या आनी निरंतर प्रकाश तिचेर फांको दी आनी समाधानान ती विशय घेवन दी. आमेन. आतां देव बरी करूं म्हणची 2 उतरां कुटुंबा तर्फेन. आयचे मिसाची भेटवणी केल्लो विगार बाप भोवमानादीक ऑस्टीन पॅरीस हांकां हांव कुटुंबाच्या नांवी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच सहा भेटवणी केल्लो सैरो पाद्राप कुटुंबाक लागशिल्लो फादर एडविन डिसोजा हांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. अस्वस्थ आसतना सेवा केल्ल्या वड्याची गुरकार श्रीमती सुनीता रॉड्रिगस आनी भलायकी बिगडलेल्या वेळार आस्पत्रेक व्हरूंक आनी दुसऱ्या गरजांक पावलेल्या श्रीमान ऑल्विन डिसोजा हाका हांव कुटुंबा तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. तिजी मोगाची भयण आनी तशीच इश्टीन जावन तिका सांगात दिल्ल्या श्रीमती लिली डिसोजा हिजोय हांव उपकार बावडटां. फादर मुल्लर हॉस्पिटल कांकनाडी आनी श्रीनिवास हॉस्पिटल मुक्का हांच्या सर्व वैद्यांचो आनी सिबंदीचो उपकार आटयतां. तिच्या निमाणी दिसांक तिची सेवा केल्ल्या फादर मुल्लर हॉस्पिटल, होमिओपॅथी हॉस्पिटल, देर्ला कट्टे हांच्या सर्व वैद्यांचो आनी सिबंदीचो हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी आखरेक तिच्या कुटुंबा खातीर मागलेल्या वाड्यागारांचो आनी कुटुंबादारांचो तिच्या कुटुंबाच्या तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. देवादेन पावलीन डिसोजाच्या आत्म्याक शांती मागून पुरवान सोमारा दीस पास्का बेस्ताच्या दुसऱ्या दिसा 6 तारीख सकाळीं 11:30 वरार मीस आसा. कुटुंबाच्यांनी आनी हेरांनी हेंच उडास दवरून मिसाच्या बलिदानान हजर जावचे. ताच्या जमयांत मेळो अशें मरणाच्या जाळांतलो आनी पातकांच्या फासांतलो सुटोवन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गवळ्याच्या कांदार सस्नीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंताचो सांगात तिका फावो जावं. दयाळ बापा, आमच्या भयणीचो आत्मो आमी तुज्या आदीन करता. क्रिस्ताती मेल्ल्या सगळ्या बराबर निमाण्या दिसा क्रिस्त सांगाता पुनर्जिवंती जातली म्हूण 3 वर्षान पातयता. सबार देण्यांनी तुवें तिका भरली अशें तुज्या उदार मनाची आनी क्रिस्ताती भक्तांच्या एकवटाची खुणां आमकां दिली देखून आमी तुका दिन वाचता. सर्वेस्परा आमचे प्रार्थन तूं काकुळतीन मानून घे. तुजे साकरणीक सर्गींची दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत
आजून आसांव ती भावार्थाच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवण दिशी कर. अशें क्रिस्त सवे पावोवन तुज्या सांगाता आनी आमच्या भयणी बराबर आमी सगळीं सदां काळ जियो क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन.
सुमिया जेजू क्रिस्ता 3 दीस फोंडांत विशय घेवन तुजेर विश्वास दवरतल्याचे फोंड तुवें पवित्र केले. अशें जरी कूडनिका कंकू ते उपकारतात तरी पुन्हा जीवनपणाचो भरवसो वाडयतात. हे आमचे प्रार्थना मानून घे. ह्या फोंडांत तुजे साकरणीक शांत विशय मेळो. तुजो आमचे पुनर्जीवनपण आनी जिवीत देखून तिका पुनर्जीवन करतस तुज्या मुखामळाच्या उजवाडान ससनाक प्रकाश भोगूंक तिका फावय. तूं जियेत राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या बहिणीक ह्या जिवितांतली आपणासशी देवान आपयली. देखून मातयेची केल्ली तिची कूड आमी मातयेक लायता. पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जीवन जाल्लो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारकी अविनाशी करतलो. देखून आमच्या बहिणीक सुम्याचे आदीन करुया. सुमी आपले शांतींत तिका वेंगू आनी निमाणे दिसा तिची कूड पुनर्जीवन करूं. आमच्या बहिणी पासत आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्त लागीं प्रार्थुया. ताणें म्हळें हांव पुनर्जीवनपणान जिवीत. म्हाका सतमानता तो मरत जाल्यार जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका सतमानता तो ससनाक मरचो ना. लाजराच्या फोंडार तूं रडलोय सुमिया आमची दुकां पुसून काड. तुवें मेल्ल्यांक जिवंत केली. आमच्या बहिणीक ससनीक जिवीत दी. आपले पाप रडलेल्या सोराक तुवें सर्ग बसयलय. आमच्या बहिणीक तुजे रजांत घे. आमच्या बहिणीक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केली आनी पवित्र तेलान ताचेर मोर मारली. तुज्या भाग्यवंताच्या जम्यांत तिका एकठांय. आमच्या बहिणीक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणांत बसली. तिका सर्गींच्या जेवणांत बसय. आमच्या बहिणीच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस जाल्या. भावार्थाच्या बुजवणेन आनी ससनीक जिविताच्या परवशान आमकां धैर्य दी. आमच्या बापा सर्वेस्परा आमी तुजे लागीं प्रार्थना. तुज्या मेल्ल्या साकरणेची काकूट कर. आपल्या करण्याची शिक्षा तिका दिवं नाका कित्याक तुजी खुशी पाळोवंक तिका मोन असलें. खऱ्या भावार्थान हांगा तिका भावार्थांतले एकवटायली. तेच परी तुजे काकुतीन सर्गी देवदूताच्या वरांत तिका स्वागत मेळो. क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं ससनचो विशय